इष्टागत कवयित्री योगिनी आचार्य। योगिनी आचार्य हांचो जल्म 24 जून 1983 ह्या दिसा मुंबई जालो। इष्टागत ही कविता मातयेंतले गंध ह्या कविता झेल्यांतली आसा। ह्या कविता झेल्या खातीर तांकां केंद्रीय साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार फावो जाला। वाडदीस दीपा मलिक ही तांची हेर पुस्तकां। माधुरी पुरंदरे हांचे चित्रवाचन हे पुस्तक तांणी कोंकणीत अणकारीत केला। सध्या गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्यांत त्यो सहाय्यक संचालक म्हणून वावर पळयतात। इष्टागत करूं येता कोणायच्यान कोणाय बराबर। कवयित्री म्हणटा, खरी इष्टागत कोणूय करपाक शकता। इष्टागत कोणायच्यान कोणाय बरोबर करूं येता। इष्टागतीक बंधन लागना। एका सान बाळका कडेन, निकतेच उलोवंक शिकतल्या भुरग्या कडेन याद करूं आपले भुरगेपण। कवयित्री म्हणटा, एका ल्हान भुरग्या कडेन लेगीत आमी इष्टागत करूं येता। भुरग्याचें हांसप, उलोवप आमकां आमचें भुरगेपण याद करून दिता। भुरग्या कडल्यान लेगीत आमी खूब कितें शिकपा सारकें आसा। इष्टागत करची आपले पिळगे कडेन, करची फकाणां एकामेकाची, व्हांवचे बदलत्या काळा बराबर। कवयित्री म्हणटा, इष्टागतीचे नाते काळा बरोबर बदलूं येता। आपल्या पिरायेच्या इश्ट इश्टिणी बरोबर इष्टागत करची, एकामेकाची फकाणां करची, मजा करची, एकामेकाच्या आधाराचे एक घट नाते तयार करचे। इष्टागत करची धुवेन आवय कडेन, पुतान बापाय कडेन। कवयित्री म्हणटा, आवय बापाय कडेन लेगीत इष्टागत करूं येता। धूव आनी पूत आपले आवय आनी बापाय कडेन इष्टागतीचे नाते जोडूंक शकतात, आपले मन मेकळे करूंक शकता। इष्टागत करची बायलेन घोवा कडेन, घोवान बायले कडेन। करूंक जीण सुखाची, सांबाळ नासतना रीत जना मनाची। कवयित्री म्हणटा, घोव आनी बायल हांणी एकामेका कडेन इष्टागत करची। ह्या नात्यांत विस्वासाची घट वीण आसतली। घोव आनी बायलेन एकामेकाक समजून आनी मेकळेपणान वागचें। इष्टागत करची आपल्या आज्या कडेन, ताच्या थरथरपी हाताक आपले इष्टागतीचे घट्ट हात दिवंक। कवयित्री म्हणटा, आजी वा आजो हांचे नाते नात आनी नातवा कडेन इष्टागतीचे आसपाक जाय। आजी आज्याक जाणटेपणांत सांगात जाय आसता। नात आनी नातू तो सांगात तांकां दिवपाक शकता। इष्टागत बसना खंयचेच फासकेत, ती आसता मुक्त। कवयित्री म्हणटा, इष्टागतीच्या नात्यान कसलीच शीप वा मर्यादा लागना। हे नाते मुक्त आसता। इष्टागतीक मुक्तपणान आपणावपाक जाय। एक ल्हानसो धागो इष्टागतीक जोडपाक शकता।